त्यांनी आपले म्हणणे जे आसा मायनिंग फ्रंटाच्या लोकांनी अध्यक्षा मुखार दवरले. अध्यक्षान सांगलें की फाटले वर्सभर जाले तिनूय खासदार जे आसा तेजे खातीर आणि मनोहर पर्रीकार हे चौगूय जाण मेळून हेचे प्रयत्न करीत आसात. आमी तेजे खातीर खूब फावटी आमच्यो मिटिंगूय जाल्यो ह्या विशया खातीर आणि तातूंतल्यान सोल्युशन जे आसा ते सिरियसली आमचे गव्हर्नमेंटाचे हेजेर विचार चालू आसा आणि निश्चितपणान हातूंतल्यान सोल्युशन जे आसा ते येतलें म्हणून इतलें म्हणून अध्यक्षान सांगिल्लें आसा. सादारणपणान आमची मिटिंग जी आसा ती 15 ते 20 मिनिटां मिटिंग 20 मिनिटांच्या वयर मिटिंग जी आसा ती आमची जाली अध्यक्ष म्हणून आसता आणि खूब बऱ्या पद्धतीची पॉझिटिव्ह अशा पद्धतीची ही मिटिंग जाल्या आणि निश्चितपणान आमकां विश्वास आसा की हातूंतल्यान जे कितें एक पॉझिटिव्ह जो निर्णय आमकां सगळ्यांक अपेक्षीत आसा तो निश्चितपणान हातूंतल्यान येतलो. सर निर्णय केन्ना म्हणून अपेक्षीत आसा तुमकां? प्रश्न जो आसा प्रश्न कायद्याचो आसा न्ही तो कायद्याचो भाग आशिल्ल्या कारणान तातूंतल्यान जो कितें हें करपाचें आसा आणि म्हणून अध्यक्षान जेन्ना मायनिंग डिपेंडंटाचे जे नेते आसात तांकांच जेन्ना ताणें सांगलें की हातूंतल्यान सरकार प्रयत्न गंभीरपणान करत आसा हो निश्चितपणान सुटतलो हें धरात आणि आमकां सगळो विशय खबर आसा आणि हेचे खातीर आपल्योय स्वताच्यो मिटिंगो जे कन्सर्न आसात त्यांच्या वांगडा जाल्ल्यो आसात. खासदार मुख्यमंत्री हेचे खातीर सगळे प्रयत्न करीत आसात आनी ते चालू आसा आणि निश्चितपणान हातूंतल्यान पॉझिटिव्ह जे निर्णय आसा तो येतलो इतलें म्हणून तांणी सांगलां. त्याने ब्रीफ बी सगळ्या त्यांच्या कडल्यान पयलीं घेतलेले लिगल तेंचे हे आसा पळय तेज्या कडेन उलोवन तेंच्यांनी सोल्युशन कितें करपाचें लिगल सोल्युशन कितें काडपाचें हें ताणें सादारणपणान ठरयलें आमकां सांगलां की आपूण तें सोल्युशन काडटलो. कितें ऑर्डिनन्स बीन तशें कितें? तशें ताणें कांय सांगोना पूण बिफोर पार्लमेंट हे इलेक्शन सोल्युशन काडटलो पार्लमेंट सेशन पळय दुसरें आसा फेब्रुवारीन त्याने ऍक्च्युअली सांगला की फुडल्या 2-4 दिसां भितर आपण ते सगळें हे करून लिगल सोल्युशन ताका तुमकां काडून तो विशय तुमचो सॉर्ट आउट करतलो आणि ताका लागून तुमकां प्रायम मिनिस्टर सुद्दां मेळपाची गरज ना आणि ते सोल्युशन येतलें ना इलेक्शनाचेर काय एमपी इलेक्शन हांवें ताका फक्त इतलेंच सांगलें की बाबा हें जर काडूंक ना जाल्यार बीजेपीची सादारणपणे लाखभर मतां वयतलीं आणि बीजेपीक मारक ठरतलें अशें सांगलें तेजी उसका जरूरत नहीं है हम सोल्युशन निकालेंगे अशें ताणें म्हाका फायनली सांगलें.